नमस्कार. या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतगीर सगळ्यात कमी काळा भितर म्हाका दिसता अर्थसंकल्प मांडला आनी सगळ्याक दिसतालें की ते वोट ऑन अकाउंट घेतले, पण तांणी फूल बजेट मांडलें आनी फूल बजेट मांडलां ते ताचो अर्थ कितें आनी गोंयकारांच्या जिणेचेर ताचो परिणाम कितें, राज्याच्या व्यवस्थेचेर आनी अवस्थेचेर ताचो परिणाम कितें, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी उलयतले. पावर पॅक पॅनल आसा स्टुडियोक म्हजे भितर. मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आज ही बजेट स्पीच सुरू केली तेन्ना तूं चाल पुढं तुला रे गड्या भीती कशाची ह्या वाक्यान सुरवात केली आनी एंड करतना आपलें टिपिकल ट्रेडमार्क जाल्लें कॉन्ट्रोवर्शियल वाक्य भिवपाची गरज ना. सो भीती कशाची सुरवात केल्या आनी भिवपाची गरज ना ह्या वाक्याचेर मुख्यमंत्र्यान आपले अर्थसंकल्पाचें भाशण सोंपयलें. खरेंच भिवपाची गरज ना काय कितें, काय आंकडे जर पळयले जाल्यार भिवपाची गरज आसा. हाजी सगळ्यांची विस्कटावणी आमी आतां करतले. 4 मनीस आसात म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर. पयले आसात प्रुडंटाचे एक्झिक्युटीव एडिटर आनी त्याच बरोबर आमचे इन हाऊस इकॉनॉमी फायनान्स आनी आंकड्यांचेर एक्सपर्ट सुयश गावणेकर. सुयश, वेलकम. दुसरे म्हाका जॉइन जाता ट्रॅव्हल एंड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे अध्यक्ष निलेश शाह. कारण मायनिंग जेन्ना ना तेन्ना सगळो भार टुरिझमाचेर हो भार पेलपा सारकें ह्या अर्थसंकल्पात कितें आसा काय ना ताजेर आमी उलयतले. तिसरे म्हाका जॉइन जातात गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीच्या टॅक्सेशन कमिटीचे मेंबर गौरव केंकरे. गौरव, वेलकम. दोन्ही चेंबराच्या दृश्टींतल्यान आनी टॅक्सेशनाच्या दृश्टींतल्यान आनी एडिशनल रेवेन्यू मोबिलायजेशन ह्या बजेटा भितर काय ना, तरीकय जी एलोकेशन्स मुख्यमंत्र्यान वाचून दाखयल्या ताका खरेंच आधार आसा काय कितें हे आमी उलयतले. आनी चवथे म्हाका ह्या पॅनलाचेर जॉइन जातात लुपीन फार्माच्या CSR फाट्याचे मुखेली फ्रांसीस फर्नांडीस. फ्रांसीस, वेलकम. फ्रांसीस स्वता हे प्रायमरी सेक्टरा भितर आनी खास करून एग्रीकल्चर जावं, पोल्ट्री जावं, डेरी जावं ह्या हातू भितर CSRच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या गांवांनी काम करतात. सो जेन्ना मुख्यमंत्र्याचे संपूर्ण बजेट हे स्वयंपूर्णतेचेर अवलंबून आसा तें खरेंच ऑन ग्राउंड तशें ट्रान्सलेट जातलें काय कितें हाजेर आमी फ्रांसीस बाबा कडेन उलयतले. फ्रांसीस बाब, वेलकम. तुमकांय बी. सुयश, हांव सुरवात तुजे वयल्यान करता. कितें दिसता हे आंकडे पयले आमी कांय आंकड्याचो रेफरन्स तुयी दी, बट जे आंकडे मुख्यमंत्र्यान मांडल्यात ते कितले वास्तववादी आसात. आनी एक विरोधी पक्ष फुडारान एक वाक्य वापरिल्लें, तुवें स्वप्न दाखयता म्हण हें बजेट. स्वप्न कितलें आनी वास्तव कितलें? प्रमोद सांगलां तशें आमी दर वर्सा पंचनामो करतात, आमी बजेट डिबेटूय करतात आनीक आमचें एक ह्या वैशिश्ट आमचें तें एनालिसिसाचें एक वैशिश्ट आसता. आमी हें वैशिश्ट म्हणल्यार कितें, आमी सुरवातीकच ह्या बजेटाचें एक्झिक्युटेबल प्लान कितलो आसा तो सांगता. म्हणजे हें बजेट जें सरकार मांडटा ताजो एक्च्युअल एनफोर्सेबल कंटेंट कितलो आनी तें कितले मेरेन एक्झिक्यूट जावपाक शकता हाजी तंतोतंत आंकडेवारी आमी सांगतात. आनी तें वर्स जेन्ना सोंपता, ही फाटली 7-8 वर्सांची परंपरा, ते आंकडे तशा तशे फाटल्यान वयल्यान कमीच जावन भायर सरतात आनीक ते केन्ना ताजे वयर वच्चें ना एक्झिक्युशन. सो हांव एनालिसीस सुरू करतना, आमचें एनालिसीस मांडटना फाटले काय आमची पंचनाम्याची आनी आमच्या ह्या एनालिसिसाची खात्री दिवपा खातीर कांय आंकडे हांगा दिता. एक्झिक्युटेबल प्लॅन एनफोर्समेंट जो आशिल्लो हांव फाटल्या 2011-12 सावन सांगता, जेन्ना मायनिंग चालू आशिल्लें तेन्ना प्लान एनफोर्समेंट अरावंड 80% जातालो. 11-12 तो 79% एनफोर्स जालो प्लान बजेटांतलो. मागीर 12-13 मायनिंग बंद पडटकीर 49चेर आयलो. 13-14 फिस्कल इयराक 50चेर आयलो. मागीर 69 आयलो. 15-16 51 आयलो. मागीर 41चेर आयलो. मागीर 17-18 50% बजेट एक्झिक्यूट जालें. 18-19 फक्त 50% प्लान एक्झिक्यूट जालो. आनी फाटले 2 वर्सां फाटीं जेन्ना आमी फिगर सांगिल्ले अशेंच एनालिसीस करतना की फाटलें बजेट 40%चे वयर वचचें ना हें आमी निश्चित सांगिल्लें. 19-20 जेन्ना कोवीड आयलो, इट वॉज बीट एक्स्ट्रा, पूण तरी ते ओन्ली 29% प्लान वॉज एक्झिक्युटेड. 23% टू बी प्रिसायज. 1920 आनी 2019 आनी 2020 हे फायनान्शियल इयर जें आसा हाका प्लॅन एक्झिक्युटेबल जो आसा तो फक्त 23% एनफोर्स जाला. आनी 20-21 हें फिगर 30%चेर आसा.
सो आमी जे 40% प्रेडिक्शन केल्लें ताज्याय सकयल गेलां, कारण कोविड एक्सटेंड जातलो इतलो एंटिसिपेटेड थोडो नाशिल्लो, तरी सुद्दां ताज्या सकयल कोविडाक लागून ते आनी एक 10% सकयल गेले म्हणूं येता, पूण ते 30%चेर आसा. नाव आय एम कमिंग टू द करंट बजेट, म्हणजे आज जें बजेट मांडलां तें मुख्यमंत्र्यान मांडलां 24,467 कोटीचें बजेट. पोरू अरावंड 22,000 crores आशिल्लें, ताका इन्फ्लेशनाचो आंकडो लायलो 10% GDPचो 24,467 केलें. आतां हातूंत मुख्यमंत्र्यान फोडणी दिल्या. फोडणी ताची कशी दिल्या? रेव्हेन्यू 17,098 कोटी आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर तातूंत 7,369 कोटी, मेळून 24,467 कोटी अशी ती फोड दिल्या. आतां लेट मी कम टू द एक्च्युअल्स. कोविड जेन्ना आयलो 2 वर्सां फाटीं, त्या वर्सा रेव्हेन्यू इनफॅक्ट सादारण 10,000 कोटी मरे आशिल्लो, 10,500 कोटी मरे पयलीं, तो त्या वर्सा देंवन 9,500 कोटींचेर गेलो. परत जेन्ना कोविड थोडो फाटल्या वर्सा रिवायव जालो, स्टेटीचो रेव्हेन्यू 11,500 कोटी मरे आयलो. आतां परत सेकंड वेव थर्ड वेव आयली, तो परत सकयल गेलो. आतां हांव हें बजेटाचें एनालिसीस करतना आमी इतलें सांगतात की जरी इकॉनॉमी परत प्री कोविड लेवलाचेर गेली, म्हाका हांसतलें हो स्टेटमेंट करता जाल्यार कोणूय, कित्याक परत फोर्थ वेव म्हणून येवपाचें आसा, थंय वॉराचें कॉन्फ्लिक्ट आसा, इन्फ्लेशन तरी म्हाका हांसतलें, तरी हांव पॉझिटिव्ह रावता, मुख्यमंत्र्या भशेन भिवपाची गरज ना म्हणून. आनी हांव म्हणटा की हे परत 9,500 कोटी आसा तो 11,500 कोटीचेर पावतलो अशें हांव म्हणटा. वयल्यान हांव 12,000 कोटीचेर पावतलो म्हणटा. सरकार म्हणटा 17,098 कोटीचेर पावतलो. ऑलरेडी 5,000 crore वर्स्ट केस डेफिसीट थंय रेव्हेन्यूवाक येवकूच जाय. प्री कोविडाचे वयर जरी ताज्या वयर सुद्दां इकॉनॉमी गेली, 5,000 crore थंय येतले डेफिसीट. कॅपिटल एक्सपेंडिचर पळया, कॅपिटल एक्सपेंडिचर मुख्यमंत्री म्हणटा 7,369 कोटी. आतां GDP प्रोजेक्ट केला 91,416 कोटी. 91,416 कोटी जेन्ना प्रोजेक्ट करतात जीडीपीचे क्रेडिबिलिटीत आमी वचनय, पुणून 4% FRB म्हणजे फिस्कल रिफॉर्म बजेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मॅनेजमेंटाचे जे फिगर तांकां दितात फिस्कल डेफिसिटा खातीर 4% म्हणटा. 3%चे धर 4%चेरय गेलें, सरकाराक दिता RBI 3%. 91,416 कोटींतले मॅक्झिमम बोरोईंग 3% जावपाक शकता फिस्कल डेफिसिटा खातीर, वीच इज जस्ट 3,600 crores. म्हणजे 7,369 कोटींतले 3,600 कोटी परस 1 रुपया वयर सरकार बोरो करपाक शकचो ना. कारण कोविडाक जशी 1-2% शिथिलकाय दिल्ली सेंटरान सिटींग, तशी काय अंदू दिवपाची शक्यता ना. ताका लागून हे 7,369 कोटी जो आंकडो आसा हो 3,600 कोटीचेरूच कॅपिटल दाखयला, तातूंत भितर आउटले दाखयला, तातूंतलो 50% आउटले एनीवेअर दिस मोमेंट इज नॉट पॉसिबल. 3,800 कोटी मायनस 7,369 कोटींतल्यान. सो 24,000 कोटीचे बजेटांतल्यान 5,000 कोटी रेव्हेन्यू मायनस केलो, 3,800 कोटी लोन मायनस केलें. सो ऑलरेडी तें आयलें 16,000 कोटी मरे. आतां हातूंत परत हें जें सरकार बोरोईंग करता, सरकार सांगता आमी फूल कॅपेक्साचेर इन्वेस्ट करतले कॅपिटला खातीर, पूण तशें जायना. आतां सरकार 1,300 कोटी हातूंतले फाटल्या लोनाचेर भरतलो. GSLR बॉन्ड्स 10 वर्सां फाटलीं RBIची जी मॅच्युअर जातात सेक्युरिटी विकून, ती एवरी 10 years मॅच्युअर जातात, ताच्या प्रिन्सिपलाचेर भरपाक सरकाराचो 1,300 कोटी वतलो. म्हणटकीर ह्या टोटल 3,600 कोटींतल्यान रिणांतले 1,300 कोटी आनीक मायनस करप. आनीक मायनस केले की सरकारा कडेन कॅपिटल एक्सपेंडिचराक उरले फक्त 2,300 कोटी रुपया. सो एक्झिक्युटेबल जें बजेट आसा तें 24,000 कोटीचें जें आसा ताजें फायनल फिगर वर्स्ट केस 14,300 कोटी वयर वचूंक शकना.
सो वयलें जें आसा तें एज ऑन डेट सगळें देवाक सोडपाचें. सो तातूंत सरकाराची मागीर एफिशियन्सी येता. म्हणजे 100% जरी दिलें केन्ना सरकार 100% एक्झिक्यूट करतलो अशें आमी धरूं शकना. 80% बी पावता. आतां सकाळीं जो एक्झिक्युटिव्ह रिपोर्ट दिला तो. सो ह्या 14% जर परत आनी 20% एफिशियन्सी देंवयली, बजेट 12% वयर 12,000 कोटी वयर वचचें ना, वीच इज अगेन अराउंड 40%. सो बेजिकली तू गजाल म्हणटी हीच की जसो तो कॅपिटल आउटले भितर जे दाखयला की 50% पयसो खंयच्यान येतलो तो खबर ना, तसोच ओवरऑल बजेट जर पळयलें जाल्यार 50% बजेट खंयच्यान येतलो तें खबर ना. डेफिनेटली. सो दोन्ही वटेच्यान हो न्याय जर लायलो जाल्यार 50% बजेट ह्या अर्थसंकल्पा भितर सोदची पडटा. विल गो टू द फायनल डिटेल्स, बट बिफोर दॅट आय टेक ओपनिंग रिमार्क्स फ्रॉम एवरीबडी. सुरुवात करता. टॅक्स प्रपोजल मुख्यमंत्री म्हणटा की आपूण कांयच घालना नवीन. आय विल गो फॉर रिफॉर्म्स म्हणटा तो, आनी आय विल ट्राय टू प्लग रेव्हेन्यू लिकेजीस. हो जो अप्रोच आसा हो इलेक्शन बी जालें, आतां काय अशी ओव्हर पॉप्युलिस्टीक जावपाची मुख्यमंत्र्याक गरज ना. हो कॉन्फिडन्स खंयच्यान येता पयली गजाल, आनी दुसरो ओवरऑल बजेट जर पळयलें कितले रॅशनल दिसता. थँक्यू. पयली तुमचो प्रश्न आशिल्लो ओवरऑल बजेट, वॉट इज द व्यू ऑन दॅट. एक म्हणल्यार वी हॅव टू रियलायज की आय थिंक तुवें म्हणलें रिकॉर्ड टायमान हें बजेट काडलां. आय थिंक हार्डली 2-3 days ऑफ ऑफिशियल टायम ताका मेळिल्लो सीएमाक. स्टील ही हॅज प्रेझेंटेड अ फूल बजेट विथ देअर मिडिया रिपोर्ट सेयिंग दॅट देर विल बी अ वोट ऑन अकाउंट. बट स्टील ही हॅज रेजिस्टेड दॅट टेम्पटेशन म्हणपाक येता. आनी वी आर इन अनसर्टन टायम स्टील, ऑल्दो वी आर considering ourselves out of COVID, we do not know if, as Suyash Bab said, we don't know the future. So considering that, I think he has given an incremental budget. ताणे व्हडले काय major proposals propose करू ना. He did not have the time nor the vision in the future की फुडें next 12 months कितें जातलें. That is also a difficult proposition. So खूब इल्ले ताणें sector सगळे touch करपाक try केल्या. Coming to your first question of no tax increase, but how can the revenue still be increased? I think I have to pick up again from Suyash Bab that the efficiency of the government will be tested now. The tax collection, according to me, and we can come into details later on, I think there is substantial scope for increasing efficiency in tax collection. And if they focus on this, I think at least a larger part of the budget can be achieved. So that is my opening. निलेश बाब, तुम्ही जेन्ना ह्या बजेटा कडेन पळयतात, हांव स्वयंपूर्णतेचेर लास्ट वता, कारण मुख्यमंत्र्यान ह्या संपूर्ण बजेटाचो बेजच स्वयंपूर्णता केला. बट नॉट ओनली फ्रॉम अ टुरिझम इंडस्ट्री पर्स्पेक्टिव्ह, ओवरऑल बजेट आणि ऑल्सो स्पेसिफिक टू टुरिझम इंडस्ट्री, वॉट आर युअर ओपनिंग रिमार्क्स? बेसिकली कितें जाला की एज म्हणटा तशें 3 दिसांनी तेंच्यांनी टोटल कंपायल करून अनाउन्स केला. लास्ट कितें जातालें, एटलिस्ट लास्ट 2 बजेट्स दे कन्सल्टेशन जातलें इंडस्ट्री बरोबर, ते ह्या टायम जावना. सो दे आर मेनी थिंग्स वीच इंडस्ट्री वॉन्टेड. आय डोंट सी रिफ्लेक्शन ऑन इन द बजेट. मोस्ट ऑफ द जे केला ते जे लास्ट इयर जे दिल्ले वस्तू ते तेंच्यांनी कंटिन्यू केला. सो आय लूक इट इज एज अ मोर ऑफ अ कंटिन्युएशन ऑफ द पॉलिसीज विच वॉज लास्ट बजेटाक जे सांगिल्ले तशेंच तेंच्यांनी कंटिन्यू केला. सो टुरिझम बजेटूय लास्ट टायम हांवें पळयलें 230 कोटीचें आसला, ते 10% वाडयला, 240 कोटी वाड जाला. लास्ट इयर जे आमचे 22,000 कोटी वाड आसले ते 24,000 कोटी वाड जाला. सो बेसिकली इट इज जस्ट जे असले तशें कंटिन्युएशन अशेंच दिसता. आणि देर इज नो न्यू वॉट टू कॉल द कन्सर्न जे इंडस्ट्री वॉट दे वॉन्ट. इट मे बी टुरिझम की आनी खंयची इंडस्ट्री आसा ते इनपुट्स ह्या बजेटान घेवूंकय ना आनी ते रिफ्लेक्टूय कमी जाता अशें दिसता. एक गजाल फ्रांसीस बाब, स्वयंपूर्ण ह्या गजालीचेर भर दिला. बजेटाचेर तुमचें रिएक्शन, आनी त्याच बरोबर एक्च्युअल जेन्ना आतां स्वयंपूर्ण 2.0 हें स्वता मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां, एक्च्युअल हो जो स्वयंपूर्ण कॉन्सेप्ट आसा ताजें ऑन ग्राउंड इम्प्लिमेंटेशन कितले बरे तरेन जालां, आनी हें जें बजेट आसा कॅन इट सस्टेन आनी सपोर्ट इट? See, basically when we say Swaympurna Goa, and especially CM is saying we will make Goa Swaympurna in a true sense. You know, these the primary sectors like dairy, poultry, horticulture, agriculture is very important. And what I feel is, as per our analysis, as we are working in the field, mostly in rural Goa,
I feel the initiative of Swaympurna will be accomplished, but there are challenges, but we have to take it optimistically. But as CM also said, for dairy sector, he said there are again he is proposing for those dairy the Kisan cards, and these are the important things which the farmers also require. And I am looking at this budget very optimistically, at least in this sectors like dairy, agriculture. It will have positive impact. It will have positive impact on the ground. इंडस्ट्रीन जो आतां हुस्को उक्तायला की 11,000 म्हऱ्या जो रेवेन्यू आसा सद्याक कोटी 11,000 कोटी म्हऱ्या तो जर 17,000 कोटी म्हऱ्या व्हरतले खंय तरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॅक्सेशन इंडस्ट्रीचेर वाडोवचें पडटलें अथवा एसेंब्लीक जसो हुस्को उक्तायला की बिलां उदका बिलां फी ह्यो सगळ्यो गजाली वाडच्यो पडटल्यो ह्या हाजी फिगर्स एक 3-4 हांव सांगता कोणाक ही धोक्याची घंट जी आसा पळय आमी जी म्हणटात ही कोणा खातीर आसा टॅक्स प्रपोजल्स ना पूण टॅक्स प्रपोजल्स आसात आसा ही खंय दिसतात ती तुमकां ह्या बजेटांतल्यान सांगता सरकाराचो शेअर इन सेंट्रल टॅक्सीस जो आसता तो जनरली अराउंड ऑडिटेड फिगर सांगता हांव हे सीएजीच्या हे सरकाराचे सांगना ऑडिटेड फिगर सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आणि गोंयचो अकाउंट्स डिपार्टमेंट आसा ताचे ऑडिटेड फिगर्स सरकारा कडेन जो येता एक्चुअल तो एवरेज शेअर इन सेंट्रल टॅक्सीस इज अराउंड 2,600 crores. सरकाराक ग्रांट इन एड जे येता ते बाय एंड लार्ज एवरेज 450 ते 500 कोटी मेरेन आसता मॅक्झिमम आंकडो 2 वर्सां फाटीं 1,300 कोटी गाठिल्लो अदरवायज इट इज अराउंड 500 crores. स्टेट्स ओन टॅक्स अराउंड 4,700 कोटी मेरेन आसता आणि स्टेट नॉन टॅक्स म्हणल्यार उदकाची बिलां लायटीची बिलां लोकां कडल्यान फी घेता सरकार कसल्यो लायसन हे अराउंड 950 crores आसता. आता ह्या बजेटांक हो जर 11,000 कोटी जो आसा तो जर 17,000 कोटी करतलो सरकाराक शेअर इन सेंट्रल टॅक्सीस जो 2,600 कोटी आसा तो 3,500 कोटीचो अपेक्षीत करचो पडलो मिनिमम. वो हांव धरूं शकता की मातशी इकॉनॉमी सुदारली केंद्रान मातशी दया माया दाखयली आपलो सरकार म्हणून डबल इंजीन म्हणून कित्याक 2024चे हेंय आसा आनी सेंट्रल टॅक्सीस मातशे थोडे सोडले जरी ताका फिक्स शेअर आसलो तरी 0.42% थोडे सोडले आनी 3,500 गाठलो फायन. ग्रांट इन एड जे 500 कोटी मेरेन आसता ते 3,500 कोटी मेरेन कशेंच वचूं शकना एज प्रोजेक्टेड वचूंकूच शकना. दीस इज ओवर एंड ओवर एस्टिमेशन. स्टेट ओन टॅक्स जो 4,700 कोटी मेरेन आसता तो 6,500 कोटी मेरेन प्रोजेक्शन करप. हांव एक गजाल सांगता 5 वर्सां GST कंपेन्सेशनाची सोंपली सरकारान परून स्पश्ट सांगलां आमी कंपेन्सेशन दिवचें ना तुमकां जाय जाल्यार बॉरोईंग जे काडलां फाटलें ताजें आमी बॉरोईंग भरता सेसांतल्यान आमी सेस घेतले पूण तुमकां कंपेन्सेशन सेस मेळचें ना. सो 4,700 कोटी हातूंतल्यान तें कंपेन्सेशन जे वर्साक सादारण 800-850 कोटी येतालें तें खरें मायनस जावपा जाय फुडल्या वर्सा. इनस्टेट तें सरकारान 4,700 करून तें 6,500 कोटींचेर हांव नकळो हो कोण जादू करतलो तो. आनी नॉन टॅक्स जो भंय उक्तारतात लोक गांवचे जे बिलां घेवन PWDचेर येतात बिलां घेवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात येतात तांचे खातीर हो आंकडो 950 कोटी नॉन टॅक्स रेवेन्यू आसता सरकाराचो एक्चुअल्स तो 3,500 कोटीचेर व्हरचो पडटलो. हातूंत लायटीची बिलां म्हणजे सरकार बजेट रेवेन्यू बजेट जे सरकार सांगता आमी इतले % एनफोर्स केले म्हणून सकाळी जो रिपोर्ट मांडला ते जर एक्झिक्यूट करतले 1,900 कोटीचे जे बिलांचे जे चार्जीस आसा ते 3,500 400 पटींनी वाडोवचे पडटले. सो ही वाडयली जाल्यार लोकां खातीर धोक्याची घंटा वाडयली ना जाल्यार बजेटा खातीर धोक्याची घंटा. दिस पॉइंट ओनली दिस व्हेरी इंटरेस्टिंग लाइन दॅट केम इन द बजेट आणि सुरवातीक मुख्यमंत्र्यान म्हळें की लोन्स टेकन आफ्टर मायनिंग बॅन ताची रिपेमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इयर म्हणून. सो ह्या वर्सा सावन प्रिंसिपलूय पे करचो पडटलो इंट्रस्टूय पे करचे पडटले आणि तातूंत भितर अशी आंकडे मुख्यमंत्री सगळ्या मुखार दवरता. हाव इज दिस पॉसिबल? Correct. So
फाटली लोनां जी ताका आतां रिपे करची पडटा, दॅट इज अनफॉर्च्युनेटली इट हॅज लँडेड इन हिज लॅप. ही हॅज टू टेक केअर ऑफ दॅट. सो नाव हाव टू टेक केअर ऑफ दॅट? आमी टॅक्स रेव्हेन्यू म्हणटाले. आय हॅव जस्ट डन अ स्टडी फॉर द करंट इयरचे आमचे कडेन डेटा अजून येवना, ते मे बी सांचे ऑर फाल्यां बी येतले. बट लास्ट 3 years जर पळोवपाक गेले जाल्यार आय हॅव टेकन अ बॅरोमिटर ऑफ पॉवर कन्झम्पशन एज अ बॅरोमिटर ऑफ इकॉनॉमिक एक्टिविटी. पॉवर कन्झम्पशन रेव्हेन्यू स्टेटीक 50% वाढला in the last 3 years from 18-19 to 2021, which is a very good sign. That means people are consuming more power. We will assume that the industry is growing at that level. But GST collections have increased only 8%. So where is this gap? This gap has to be identified by the government ki why people are consuming more power, probably doing more economic activity, tari amka revenue titla vadna. Because as Suyash Bab said, the honeymoon period of 5 years of compensation is getting over. Yes. Now the state has to be on its own truly स्वयंपूर्ण जावचे पडटले in collecting the GST revenues. Till now तुमकां 14% assured growth मेळटाली. Now the growth will be on your enforcement basis. Yeah. Even if you look at the national GST collection, we are looking at 1.2 lakh, 1.4 lakh crores. There is a 17% growth, but Goa is showing only 8% growth. So where is this gap? So even if you look at another metric, same power and GST for every 1 rupee of power consumed, Manipur is getting 2.8 rupees of GST. Haryana is getting 3.94. Assam is getting 9.31, but Goa is getting only 1.24. So the ratio of power to GST in Goa is extremely poor. We have to figure out what is going on in this collection process. Yeah, so which is very interesting. There is a growth in the revenue, but there is no growth in the economy. That's I think that's the point. प्रत्येकान लक्षात येवपाक की पावराचे एग्जाम्पल आणि बरे कोरिलेशन दिले. हांव सामकी सामान्य भाशेन सांगता की पावराची भाशेक तांणी जे कोरिलेशन दिले की लायटीच्या बिलाचो रेव्हेन्यू वाडला 50%, पण इकॉनॉमी फक्त 8% वाडला. मागीर लायट कंज्यूम करता कोण? निलेश, आय विल कम टू यू ऑन दिस पॉयंट ओनली. तुमकां एक बजेटांतल्यान कितें एक्सपेक्टेड आशिल्लें? कारण जेन्ना आमी इकॉनॉमीच्या ग्रोथाची भाशा जेन्ना उलयता आयचे घडयेक, तेन्ना 8%, त्या 8%चेर म्हाका दिसता खूब प्रश्नचिन्ह आसतली. बट इफ यू अज्यूम दॅट इट इज 8%, the only sector that is right now somehow moving, trying to survive after COVID is tourism. आज तुमकां ह्या बजेटांतल्यान अपेक्षा कितें आशिल्ली आनी तुमचो अपेक्षा भंग जाला काय कितें? बेसिकली कितें जालें, इफ यू सी द चीफ मिनिस्टरचो पयलो इंटरव्यू जो आयलो, हीज फोकस वॉज की ही वॉन्ट्स टू टेक टुरिझम टू नेक्स्ट लेवल इन शॉर्ट. सो वेन ताणें म्हणलें की टुरिझम वील बी टोटल फोकस, सो तेन्ना ते बिजनेस स्पीच जेन्ना आयकतालो, पूण आत्तां येतले आनी इट वॉज अ सेकंड लास्ट वेर टुरिझमचे हे आयले, आनी इट वॉज द सेम थिंग वॉट वॉज गिवन लास्ट टायम. सो देर इज नो क्लॅरिटी की दीस बजेट इज की लास्ट टायम युटिलायज करूं ना, तांकां मेळटलें की दीस स्कीम वील कंटिन्यू. सो दॅट क्लॅरिटी नीड्स टू कम. If it continues, it's very welcome step, because industry is not still out of this COVID syndrome, I'll call it, because अजून तांकां गरज आसा to fight this out. Yeah. So overall, there is no increase in taxation, but सुयेश बाब म्हणटा तशें कितें फाटल्यान जाल्यार it will be a what you call challenge. As far as this electricity, that revenue is also concerned. If you try to analyze, आम्ही एक गव्हर्मेंटाक ऑलवेज म्हणटा there are lot of illegal hotels, restaurants which are running, and they are not in the gambit of taxation. Of course, 40 लाख पर्यंत तुमकां GST लागना, so that is a one thing. But government needs to focus on that and block or get those people on the revenue, which is not happening. So आम्ही last in the regulated sector. Yeah. So last time आम्ही म्हणटा की they have to get to regulate. So if that comes in, then the revenue will also go up. So Kengri Babu जे म्हणता की there is a electricity consumption वाढला. Yeah, there is a huge gap. Huge gap. Yeah. So one of the reason, maybe this is one of the reasons I look at immediately, but that's what's come to my mind. No, but that's a very significant point, that your consumption is increasing, but most of that consumption is in a non-tax area. Non-tax area. Yeah. So just before I go to so just Francis घेता येता. Francis, हो प्रश्न आसा, कारण म्हाका मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आपलें भाशण सोंपयलां तेन्ना ताणें सामकी एक मुद्दाम सारकें बरें करून तें क्रिएटिवली वाक्य वापरलां, स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाची मोख दवरून परत एक फावट सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून. वेन वी टॉक अबाउट स्वयंपूर्ण, माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. आमी भाजी भायल्यान, दूध भायल्यान, सगळे कडधान्य भायल्यान, सगळे भायल्यान.
आर वी सिरियसली जशें कारण मुख्यमंत्र्यान ती आपली मेन टेम्पलेट केल्या, ती ताणी कॅम्पेनाची टेम्पलेट केली इलेक्शनाच्या टायमार, आज तो बजेटाची टेम्पलेट करता आपल्याक स्वयंपूर्णता. ज्या स्पिडीन ही होप्स तुगेली सरकार दाखयता त्या स्पिडीन ही ग्रोथ चल्ल्या काय कितें? See, if we go to see particularly the Swaympurna initiative, then we can say it's moving in a right direction. You know, just in 2020 we have started this initiative, whatever the government has started, and at least the first year of the objectives were at least to spread the awareness. एक ती लोन सगळी परत आता पावोवपाक जाय जी 2012च्या उपरांत सुरू जाल्ली, प्रिन्सिपल एज वेल एज इंटरेस्ट. आणि त्याच बरोबर मुख्यमंत्री हांगा एक 650 कोटीचो रेव्हेन्यू एक्सपेक्ट करता मायनिंगांतल्यान. मायनिंग हे सेक्टर जर घेतले जे आता कंप्लिटली सामके बंद आसा, हे आकडे कितले रिअलिस्टीक? ताणी आता इंडस्ट्रीन जो हुस्को उक्तायला ताजेरच ह्या आंकडे सांगता. प्रमोद, आमी आमचे 5 वर्सां फाटले सुद्दां बजेट पंचनामे अथवा एनालिसीस जर तुम्ही काढून पळयले तुमकां कळटलें आमी एक वॉर्निंग दिताले. बाय 2022 सरकाराचें बर्डन डबल जातलें, लोन रिपेमेंटाचें बर्डन डबल जातलें. एम्प्लॉयची पेन्शन सॅलरी इक्विवलंट टू ऑलमोस्ट पेन्शन जातली, बर्डन वाडटलें. GSTचें कंपेन्सेशन बंद जातलें आनी 2022 वर्स हें फायनान्शियली सरकाराक सामकें क्रिटिकल आसतलें. ही वॉर्निंग आमी 2014-15 दिताले, तेंच आज दिश्टी पडटा हांगा. लोन रिपेमेंट जें आसा, जें सरकार 600-700 कोटी वर्सां भरतालो प्रिन्सिपलाचेर, तें झूप करून 1,500 कोटी तेकलां. कारण 12 वर्सां फाटीं जेन्ना मायनींग बंद पडलें, सरकारान जे बोरोईंग सादारण 700-800 कोटी म्हऱ्यां आसतालें तें अकस्मात 1,500 कोटी म्हऱ्यां. ताची 10 वर्सांनी मॅच्युरिटी आमी तेन्ना काडिल्ली आनी ती 2022 सरकाराच्या गळ्या येतली. आज सरकार जें बोरोईंग करता 3,600 कोटींतलें, तातूंतलें 1,500 कोटी हें प्रिन्सिपल भरपाक वतलें. सो हें वर्स एकूच न्ही, आतांच्यान ती रडगाणें तें सुरू जालां फुडलीं 10 वर्सां. आतां हें फुडलीं 10 वर्सां 1,500, 2,000 दर वर्सा, मागीर 2,500, मागीर 3,000 कोटी अशें वाडत वतलो. हो प्रिन्सिपल दर वर्सा मल्टिप्लाय जातलो. प्लस इंट्रेस्ट पेमेंट 1200चेर पावलो. जो इंट्रेस्ट पेमेंट सादारण 700-750 कोटी म्हऱ्यां आसतालो तो अंदूच्या बजेटाक प्रोजेक्टेड अरावंड 1,200%. सो टोटल लायबिलिटी जी आतां सरकारान सांगल्या ताजे हांव फिगराचेर वतां की पोस्ट मायनींग रायज पळय आतां रेवेन्यू रायज. 2012-13 मायनींग बंद पडलें तेन्ना -31 क्रोर्स जालो रेवेन्यू, कमी जालो. लोन वाडलें 833 कोटी. 13-14 794 कोटी रेवेन्यू वाडलो, लोन वाडलें 1,433 कोटी. मागीर 14-15 तशेंच 1,054 रेवेन्यू वाडलो, 1,158 लोन वाडलें. 15-16 722 रेवेन्यू वाडलो कोटी, लोन वाडलें 1,775. अशें करीत करीत 2019-20 रेवेन्यू देंवलो 141 कोटी, लोन वाडलें 1,200 कोटी. 2021 रेवेन्यू देंवलो 1,797 कोटी देंवलो, लोन वाडलें 3,335 कोटी. थंय हे आंकडे आनी सरकारान जे आतां दिल्या 21,000 कोटी म्हणून जे सांगल्यात ते हांव CAGच्या फिगरा प्रमाणे दिता. कारण CAG स्टेट लायबिलिटी जी मेजता ती बोरोईंग्स, इंटरनल डेट, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे डेट प्लस पब्लीक अकाउंट डेट. पब्लीक अकाउंट डेट जो CAGचे लेटेस्ट ऑडिटेड फिगर आहा त्या प्रमाणे सरकाराचो पब्लीक अकाउंट एक्युम्युलेटेड 5,600 कोटीर पावला. म्हणजे सरकार हे कॉन्ट्रॅक्टरांचे, लोकांचे फीचे, EMDचे पयशे घेवन बसला. 5,600 कोटीचे सरकारान लोकांक टोटल डेट हो ऑलमोस्ट 27,000 कोटींचेर पावला. 27,000 कोटींचेर पावला. आतां 2023 जेन्ना सोंपतलें तातूंक वर्साक पब्लीक अकाउंटाक अरावंड 600 क्रोर सुमार ऍड जातात. तातूंत आनी 600 कोटी ऍड करपाचें आनी अंदूचे 3,600 कोटी ऍड करपाचें. 21,000 कोटी दिसता हाजी इन रियलिटी जर आमी डेट कितलो काय म्हळाला तो 27,000 कोटी आसा. मायनिंगाच्या बाबतीत डू यू थिंक गव्हर्मेंट हॅज done enough in this budget or indications in this budget? आणि हो जो 650 crore revenue सरकार दाखयता कितलो रिअलिस्टिक दिसता फ्रॉम द चेंबर पॉइंट ऑफ व्यू? रायट.
So आमी जे फाटले budget estimates पहिले, we have not got the revised estimates of yeah. but in the budget estimate they had estimated 5-6 koti revenue from mining. That time mining was closed, only dumps were getting processed. Now we are having the hope of mining getting restarted. जर ते even 6 months खातीर रिस्टार्ट झाले or 3-4 महिन्या खातीर रिस्टार्ट झाले, then reaching from 500 कोटी to 650 crores in my view is not a very difficult task. So our entire hopes lie on that mining Whether it restarting. actually starts. Correct. Yeah, and in what form it starts. Correct. Yeah. So that is one important point from mining perspective. Coming back to the earlier point of GST collections, and as Nilesh Bab correctly pointed out, that I was trying to hint at that same thing, that the unorganized economy, informal sector, which is outside the tax net, is not only hurting the organized sector like the Goa Chamber or the TTAG etc. It is not contributing to any revenue to the state. So thoi amka khub, I think in my prediction for the next 1 year is that we will see lot of litigations and lot of issues cropping up in this field. Kirak simple there is a simple point here. 17-18 first year of GST ताजे जे कितें असेसमेंट म्हणटात आमी डिपार्टमेंट चेकिंग म्हणटात ते आतां सुरू जातले आनी इट हॅज टू गेट ओवर बिफोर मार्च 23. सो ह्या वर्साक आमकां मॅक्झिमम ते सगळे वयर सरतले. ऑलरेडी वी आर सीइंग पीपल जे कंप्लिटली दे वर आउट ऑफ द नेट, तांकां सडनली नोटिसीस येवंक लागल्या, कितें कितें येवंक लागलां. सो दोज पीपल हू आर नॉट पेईंग टॅक्सीस विदाउट द करेक्ट ऑथॉरिटी ऑफ लॉ, तांचेर कारवाई जावची. बट एट द सेम टायम दीस शूड नॉट अफेक्ट द organized proper taxpayers. That is going to be a fine balance where the government will have to play a balancing act. Secondly, non-tax revenue or tax revenue, to just continue, other GST contributes to almost 40% of tax revenue. So if you increase GST little bit collection efficiency wise, तुमका in quantity wise तुमका substantial benefit मेळटले. Whereas the next biggest tax revenue source is stamp duty, म्हणजे तुमचे जे land revenue आसा. थंय टू माय नॉलेज लास्ट 1-2 वर्सां पयलींच रेट्स वाडयल्या ऑलरेडी. सो देर इज नॉट मच स्कोप देर. उरले तुमचे नॉन टॅक्स रेवेन्यू, ग्रांट इन एड. ग्रांट इन एड वी हॅव सीन अ गुड growth of 62% in last 3 years. What I was told by the CM in fact last year was that they have appointed some consultants on a success fee basis की आमचे इतले ग्रांट सेंटरा कडेन उरल्या ते जर तुवें आमकां हाडपाक हेल्प केले, वी विल गिव यू सम कायंड ऑफ percentage. So if that kind of mechanism is used further for collecting such pending grants, I am very sure every government department and खंय तरी because of some paperwork, ही certificate ना, हे document ना, म्हणून grants येवपाचे उरल्या. If ताजेर focus करून if we try to get maximum grants from center, we may be able to push the revenues of the state. निलेश बाब, एक गजाल आसा, फ्रॉम द टुरिझम स्टँडपॉयंट टॅक्सीस जरी वाडले ना तरी पोस्ट कोविड जो एक इम्पॅटस मेळपाक जाय आशिल्लो तो इम्पॅटस तुमकां दिसता काय कितें? बेसिकली गोंयान कितें जालां, इंटरनॅशनल टुरिस्ट मेळना. म्हणजे कितें जालां, ते धाकटे हॉटेल्स आसा वीच डिपेंड ऑन द चार्टर्ड टुरिस्ट, तांकां मॅक्झिमम इफेक्ट जाला. इफ यू लूक इन टू द स्टार हॉटेल्स, इनफॅक्ट दे हॅव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिझनेस. सर्टन हॉटेल्स दे हॅव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिझनेस. अँड अशी हॉटेली आसा जे फ्रॉम फर्स्ट इयर ऑफ ऑपरेशन, 5-star hotels, they have started getting the operational profits. So the bottom line is the people with the star category, they have done quite okay, or you can say good, but the smaller segment asa, they have suffered. And in this budget there is no address as such except for the interest subvention चालू दवरला up to 25 lakhs, which is a good thing. To appoint this charters 5 crores last year to kelle budget, that also it was hardly utilized, so that they have continued. That is a good sign. Secondly, one thing good which I find in the budget is they are saying FDA branch will be opened in Margaon. That will help the South Goa hotels. Secondly, they म्हणतात the sewage lines घातला कितकी वर्सां जाली बागा and that area. Now they say it will be operational this year. I hope it is operational because that is indirectly affecting our efficiency and the beach and all those things, because the sewage ultimately is thrown in the water. So basically, if treatment is done properly and if actual dumps, it will help solving the sewage problem. It can address the garbage problem also. And safety wise also, like every year they have mentioned allocated budget for safety. Secondly, the connectivity. If you see, if you have to increase tourism, the connectivity is the key. Connectivity म्हणजे की सगळे काही गाडी यूज करपाक ना.
So Kadamba, they have utilized, got 30 buses from the center, another 20 is coming, and they have budgeted, I think, another 100. And if that is, with the consultation of the industry and the people, if it is utilized, I think it can make a lot of difference. Basically, not only for the tourist belt, but even for the industry. Industry, if you see in the industrial belt, many of the people are from, they stay in and around. Now, if we have better connectivity, like it coming in Mumbai, and it can help overall economy, and it will generate the overall employment generation can happen through this connectivity. Suyash, before I go to Francis, mining issue asa was 650 कोटीचो revenue सरकार प्रोजेक्ट करता. ते कशी स्टार्ट करतले, मायनिंग कॉर्पोरेशन केला, कशी करतले, वेदर ते करपा खातीर ह्या वर्सा किती सरकार करतले, खरेंच करपा शकतले काय, ते अशी कितलेशेच प्रश्न आसात. बट हो जो 650 कोटीचो येदो व्हडलो बल्क काडून सरकारान मायनिंगाच्या माथ्यार जो घाल्लो आसा, तो कितलो रियलिस्टीक दिसता? ह्या मुद्द्याक सरकार ऑफकोर्स मायनिंगाचें कितेंय करूं सोदतलो जाल्यार आतां मायनिंग कॉर्पोरेशन करूं सोदतलो. सो कॉर्पोरेशन करप हें कितलें फिजिबल आसा ह्या पॉयंटाचेर हांव येता. ताजे पयलीं फक्त एक हुस्को जो तांणी ऑर्गनायज सॅक्टरा बद्दल उपस्थित केला, ताजेर हांव येता की दीस इज रियली अ वरींग पॉयंट फॉर इंडस्ट्री. आनी हांव इकॉनॉमीक सर्वेचे आयचे फिगर्स कोट करता ताजे खातीर. कारण पोस्ट कोवीड खुबश्या लोकांचे धंदे बिंदे बंद पडटले, लोक फॉर्मल इकॉनॉमी सर्वायवला खातीर इनफॉर्मल जाले. आनी ते इनफॉर्मल जे तांणी धंदे सुरू केले, काम धंदे, ते केन्नाच परत टॅक्स नेटां आयले ना. आनी फॉर्मल जे ट्रेडर्स आसात, इकॉनॉमी आसा, तांकां मार बसलो, जे टॅक्स पे. हाजे फिगर जो इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्ट म्हणला तातूंतल्यान दिता. ही गोंयची इकॉनॉमीची जी जनरली प्रायमरी सेकंडरी आनी टर्शरी सेक्टोरल जे डिविजन आशिल्लें तें जनरली 5% प्रायमरी म्हणजे फार्मींग, फिशींग बी अशें. सेकंडरीक 55% आसतालें सादारण. आनी प्रायमरीक सादारण 5%, सेकंडरीक सादारण 35% सुमार आसतालें. सेकंडरी म्हणल्यार मॅन्युफॅक्चरींग, प्रोडक्शन. आनी टर्शरी म्हणजे सर्वीस सेक्टर जो आसा, हॉटेल इंडस्ट्री, ट्रान्सपोर्टेशन, बँकिंग, इन्शुरन्स ह्यो गजाली, हे सादारण 60% वांटो आसतालो. अकस्मात तो अंदूच्या वर्सा जो इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्ट आयला फाटल्या वर्साचो, आतां हो रिवर्स जाला. प्रायमरी सेक्टर जो आसा तो वर्स पद्दती प्रमाणे 5% मारे आसा. सेकंडरी सेक्टर जो 35 आसतालो तो स्विच जालो आनी 55 जालो. हाजो अर्थ इंडस्ट्री अकस्मात गोंयांत बूम जाली आनी प्रोडक्शन वाडलें, मॅन्युफॅक्चरींग वाडलें जाल्यार जॉब जनरेशन जावना आशिल्लें, अशें कांय जालां म्हाका दिसना. आनी इंडस्ट्री तशें म्हणटली अशेंय म्हाका दिसना. टर्शरी सेक्टर जो 60% मारे आसतालो तो झूप करून 40चेर आयलो. हाजो अर्थ कितें? पोस्ट कोवीड हे खुबश्यो गजाली इनफॉर्मलाक गेल्यो आनी त्यो अजुनूय इनफॉर्मलाक उरल्यो. हातूंतले हाचें रिफ्लेक्शन खंय जाता सांगता तुमकां. सरकारान आतां एक फिगर दिला, पर कॅपिटा इनकम कंपेर्ड टू GDP 5,80,000. म्हणजे सर्वसामान्य गोंयकार 5,80,000 जोडटा. म्हणजे प्रत्येक गोंयकार हो टॅक्स पेयर. इज इट? नो. म्हणजे GDPच्या क्रेडिबिलिटीचो प्रश्न आयलो. दुसरें फिगर आनी भयानक फिगर आहा. गोंयचो GDP 91,000 कोटी 400 रुपया आनी बँक डेपॉझिट्स गोंयकारांची 93,618 कोटी. म्हणजे गोंयकार इतलो श्रीमंत आसा की राज्याचे GDP परस ताजी डिपॉझिटां आनी हातूंक येणाऱ्या डेपॉझिट्स आर हार्डली 80 to 20%. चडशीं ही जोडून पयसो घालला. म्हणजे साश्टीक ज्यो केसी येतात, आलेक्स बी बोवाळ मारता, लुट्टा गोंयकारां लुट्टा वता. कोण 12% इंट्रस्ट दिता म्हणटा, 14% दिता म्हणटा, लुट्टा वतात. हें हांगा दिश्टी पडटा. गोंयकारा कडेन प्रचंड पयसो आसा आनी अशें हातूंक सरकार रेव्हेन्यू सेंट्रीक बजेट करता. सरकार रेव्हेन्यू बजेट 70 to 80% एनफोर्स करता. सगळ्यो पॉप्युलिस्टीक स्किमी. 5,80,000 जोडटले मनशाक आनी ज्याची 93,000 कोटी डेपॉझिटां बँकांनी आसात ताका पॉप्युलिस्टीक आनी इन्फ्लेशनरी स्कीम दिवं जाय टू कंपेन्सेट फॉर इन्फ्लेशन. ताका लाडली लक्ष्मी दिवं जाय, ताका गृह आधार दिवं जाय. एक तर तुमचे हे फिगर फेक म्हणात किंवा हे तुमगेले बजेटांतले आंकडे फेक म्हणात, नाल्यार गोंयकार गरीब म्हणात.
कितें तरी एक म्हणत 5,80,000 इन्कम आणि 93,000 कोटी डेपॉझिट दाखवून आम्ही इन्फ्लेशनरी स्कीम आणि लाडली लक्ष्मी आणि ह्यो गजाली दितल्यो म्हणून कोणा दितात असो प्रश्न कोणा मागीर. दिता. दुसरो पॉयंट कमिंग टू एका मिनिटान सोपयता कॉर्पोरेशनाचो जो मुद्दो काडिल्लो ताका हांव आंकडेच दिता आनी सोपयता. आय विल स्पीक जस्ट ऑन फॅक्ट्स अँड फिगर्स. सर्व्हिस सेक्टराक सरकाराची 5 कॉर्पोरेशनां आसात. सर्व्हिस सेक्टराक आतां हें प्रायमरी सेक्टराचें आसतलें, मायनिंग आयलें जाल्यार बिकॉज इट इज मायनिंग एंड करेक्ट. सर्व्हिस सेक्टरांतली दशा पळयात कॉर्पोरेशनाची. फाटलीं 20 वर्सां जालीं 25 वर्सां जालीं कॉर्पोरेशन आसा. सर्व्हिस सेक्टर खंयचे? टुरिझम आमचो कोर एरिया, ट्रान्सपोर्ट कदंबा ह्यो कोर एरिया. IDC सर्विसीस दिता, गाल म्हणटू बंद पडली. GTDCचें बॅलन्स शीट GTDCचें बॅलन्स शीट कितें? 2 वर्सां फाटलो CAG रिपोर्ट -1.83 crores लॉस. KTCचें बॅलन्स शीट कितें? -235.67 crores. 1980 सावन कदंब चलता सर्व्हिस सेक्टराक, टुरिझम सिटींग लॉस. IDC 45 crore प्लस जमनी विकतात ते. तशी EDC जमनी विकून बॅलन्स शीट 5वें दाखयता. आतां हें सर्व्हिस सेक्टरांतले कॉर्पोरेशनाची जर ही दशा, प्रायमरी सेक्टराचें जें कॉर्पोरेशन आसा ताका लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर खूब आसता. थंय ट्रान्सपोर्टेशन आसता, जेटी आसतल्यो, हार्डवेअर आसतलें. इट इज सर्व्हिस सेक्टरांतलें कॉर्पोरेशन सांबाळप तरी खूब सोंपें न्ही प्रायमरी सेक्टरांतलें. हें इतले बॅड एफिशियन्सीचेर सरकार प्रायमरी सेक्टरांतलें कॉर्पोरेशन चलयतलो काय ताजी परत दशा करतलो? ओके, हो इम्पॉर्टंट. हाजेर आमी येवया बिकॉज म्हजो प्रश्न आतां खूब इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. फ्रांसीस, एक गजाल एग्रीकल्चराचो ते म्हणटात की आमी इतलो भर दिला, आमी इतली सगळे गजाली फार्मर्सा खातीर करतले. 3 लाख मेरेनचें इंट्रस्ट फ्री लोन सरकारान अनाउन्स केला. डावन द लायन ऑन दी ग्राउंड हाजो कितलो प्रभाव पडटलो? Of course, actually, see, when we are in the field, what we see is the development is happening towards the agriculture activities. Now, for example, personally in our organization, like Lupin Human Welfare Research Foundation, under this what we have started promoting is the byproducts of agriculture, like vermicompost unit. Now, Goa being a small state, it is like very easy for us to become an organic state, and towards this we are trying to promote this vermicompost promotion, so that the farmers not only have agriculture produce but also the byproducts of agriculture. Like initially when we started this vermicompost, it was like a organic farming initiative, but we found out like it was like a big income generating activity, because the farmers who made these vermicompost units, they started selling these composts, and they have earned a lot of money, and today the very young farmers are into it. So what I feel is, in agriculture, not only in agriculture produces, even the byproducts of agriculture also are in a emerging state in Goa now. So yeah, so I think the government should also look at this matter holistically and not only about financial assistance to farmers or the people who are there in the sector. And सरकारान विचार करतना खूब होलिस्टीक रितीन हाजो सारासार विचार करचो पडटलो, आनी फक्त पॅचवर्क जावपाक जायना. तातूंतल्यान एक्चुअली जशें फ्रांसिसान म्हळें की फार्मराक दिसपाक जाय की आपूण जें कितें करता तातूंतल्यान आपलें उत्पन्न वाडटा म्हणून. तें जर उत्पन्न वाडटा हें दिसलें जाल्यारच ताजो ऑन ग्राउंड फायदो जातलो. गौरव, we spoke about mining, and Suyash nicely elaborated the state of corporations. हे जर पळयलें जाल्यार मायनिंगा सारके कॉर्पोरेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉयंट ऑफ व्यू दिसता की सरकारान हें चलोवचें, काय दिसता की लेट गव्हर्मेंट शूड लीव द बिझनेस टू द बिझनेसमॅन? See,
the government currently in the favor of doing a corporation, and as Suyash Baba has shown, that corporations are not faring very well. The only suggestion we can give right now is, if at all you want to go for corporation, please have a professionally managed corporation away from political interference. That is the only way, and that is going to eventually benefit the stateच. कित्याक तुमकां जर mining बऱ्या प्रकारान चल्ली, the corporation runs well, that revenue eventually will come to you only. So don't kill the golden goose is our point here by using all your bureaucratic normal. Don't get stuck in the normal bureaucratic process. That is our only point on that. या कॉर्पोरेशनाचो मुद्दो आयलो आनी GTDC सारखी कॉर्पोरेशन सुद्दां लॉसाक आसा. निलेश बाब, तुम्ही जेन्ना पळयतात तेन्ना एज एन इंडस्ट्री आर यू रियली गेटिंग बेनिफिटेड बाय एक्झिस्टन्स? एक टुरिझम डिपार्टमेंट आसा, एक टुरिझम कॉर्पोरेशन आसा, एंड अ कॉर्पोरेशन इज इन लॉस. Are you really getting benefited? Because ultimately it should function for you. Absolutely. So GTDC main objective was to running the hotels. आता तुम्ही म्हणले तशे you should not, government should not run the businesses. They should help them to run the businesses, or they the should full be form of as a GTDC is facilitator. Tourism Development Corporation. That's right. So basically, they are also in process of what you call outsourcing or doing on PPP models most of the properties which are stuck again in the legal hurdle. So I feel in the days to come there will be change in the overall structure of GTDC, wherein there will be more PPP projects of the hotels, and there will be a less of actual running the businesses. Secondly, what is happening is there are many projects which are taken GTDC as a front and taken it forward, like special purpose vehicle. So even they have, so you have a GSIDC, you have even doing that same work is done by GTDC because the fund allocation, so whatever may be the bureaucracy part of it. But in actual sense, what is happening is the tourism should run as per the requirement of the industry and not the way the bureaucracy wants it. Yeah. Of course, their inputs needs to be taken and everything, but then it has to be run. So now only the overall what we hope with the Goa Tourism Board, which is just formed, I hope it is not like any other government body, wherein there is equal participation from the government and from the industry. I hope it will go in the right earnest, and overall it will go for the benefit for the industry. Because ultimately what we are looking as an industry, there is a marketing part of it. Because as a thing, the people, the industry will come, I mean the hotels will come, or the activities will come as per the requirement of the guest or tourist. But to get them, we require to market in right earnest, and there is where we require help from the tourism department to promote Goa tourism as per the feedback received from the industry. Yeah. So I hope with that, I think we should move forward from tourism. सुरेश बागे, एक गजाल मुद्दा विचारपा आशिल्ले की जे बस स्टँड आसा दोन, and not bus stand might be a small project comparatively, important project from public point of view. त्या दोन्ही प्रोजेक्ट जे आसात ते सरकारान म्हळ्या की आमी PPP तत्वाचेर करतले. व्हॉट डज दॅट इंडिकेट? PPP जेन्ना म्हणटा, PPP हो प्रकार सरकाराक नाइलाजान आयला. तो आपले इच्छेन येवना. आतां कशें जालां, ह्या वयर मोदी सरकाराक आमी जे हांगा तत्वज्ञान सांगता, इट इज प्रॅक्टिकल. ते मोदी सरकाराक कळना की इट इज नन ऑफ गव्हर्मेंट्स बिझनेस टू बी इन बिझनेस म्हणून. आनी ते एक डिवेस्टमेंटाच्या फॉर्माक किंवा ती प्रोडक्शन, ती पायपलायन म्हणप अथवा एसेट मॉनिटायझेशन म्हणून बरे बरे ताका शब्द करप आनी तांकां कडे काडप, तें तांणी वेवस्थीत सुरू केलां. पण तें शाणेपण अजून ह्या सरकाराक येवना. आतां तें कित्याक येना? डबल इंजीन आसून सुद्दां हांगा केंद्राच्यो स्किमी हाडपाक कन्सल्टंट कित्याक नेमता? हाजें उत्तर मेळना. जर डबल इंजीन आसा जाल्यार तांचें सगळें तुमी आत्मसात करात, सगळोच ताका आत्मसात करात केंद्रांतल्या फुडाऱ्याक, आनी हांगा शिस्तीर हाडात. आतां हे PPP कित्याक परिस्थिती आयल्या? हांव सरकाराची रेव्हेन्यूची आंखणी दिता आनी परिस्थिती सरकाराचें स्पेंडींग कित्याक सांगता. आज म्युनिसिपल एरियांनी आमी पळयता सगळे कडेन वर्कर पगार ना म्हणून रस्त्यार बसतात. कोयर काडपाचो तो बंद. बारीक बारीक लोकांक आज पगार मेळना म्युनिसिपालिटींनी. सरकार तांकां जाप कितें दिता? तुमचे रेव्हेन्यू तुमी जाग्यार हाडात, पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक. तुमचो रेव्हेन्यू सस्टेन करात, तुमच्या स्टाफाक पगार घालात, तुमचे तुमी चलयात, स्वयंपूर्ण जायात. सरकार हें स्वयंपूर्ण स्वता कितलें पाळटा म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक सांगतना?
ताजें फिगर दिता. स्टेटीचो रेवेन्यू एज ऑन डेट सादारण 11,500 कोटी म्हणल्यार वर्साक म्हणजे म्हयन्याक 950 कोटी. सॅलरी वेजीचेर वतात 25%, 252 कोटी सॅलरीचेर गेले. पेन्शन ग्रॅच्युटीचेर गेले 116 कोटी म्हयन्याक 12%. आनीक NPSचेर गेले 25 कोटी 2.5%. ग्रांट इन एडाचेर गेले 158 कोटी 17%. इंट्रस्ट पेमेंटाचेर गेले आनी 13%. लोनाचे इंट्रस्टाचेर 126 कोटी गेले म्हयन्याक 13%. पावर परचेजाचे 125 कोटी 13%. सरकाराक हाताक कितें उरता खबर आसा? 17%. 83% रेवेन्यू हो सॅलरी, वेजीस, ग्रांट एंड रेट, इंट्रस्ट पेमेंट हाजेर चल्लो. म्हणजे हायवेची कामां सरकार आज फोंडकूल सुद्दां पुरोवपाक कित्याक शकना हाजी जाप, रस्त्या फोंडकूल कित्याक पुरोवपाक शकना हाजी जाप हांगा आसा. फक्त स्किमीक उरता मागीर 5%, सबसिडीक उरता 3%. 83% रेवेन्यू सरकाराचो नॉन प्रोडक्टीव गजालींचेर जाता. तर सरकार आतां असले वेळार PPP करचो जाल्यार कितें करतलो? एक पयसो मोडटलो जाल्यार सरकारा कडेन स्वता ना. उरिल्ली जी 17% आसा ते डेव्हलपमेंटाक न्ही, ते एस्टाब्लिशमेंटाचो खर्च चलोवपाक, पेट्रोल, च्या पाणी हाजे खर्चाचेर वता. डेव्हलपमेंटाक बिग झिरो. डेव्हलपमेंटाक एक पयसो सुद्दां जाय जाल्यार तांकां वयर केंद्रा कडेन भीक म्हणून हांव शब्द वापरना, चुकून गेलो म्हज्या तोंडांतल्यान, फाटी घेता. तांकां हात पसरू जाय म्हणटा. तर ही परिस्थिती ऍसेट मॉनिटायझेशना प्रमाणे एक बरो शब्द सोदून काढलो. सो मेन गौरव ऑन दिस पॉयंट ओनली. तातूंत भितर हांव 2 मुद्दे आशिल्ले. म्हणजे मुद्दो म्हजो एकूच की तुमी म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतीक स्वयंपूर्णतेची तत्वज्ञानां दितना तुमी स्वता स्वयंपूर्ण जावन केंद्रा कडेन कशी परिस्थिती तुमचेर येवची ना हात पसरपाची ताचो विचार करचो. इतलेंच एक सरकाराक हातूंतल्यान. एक मुद्दो कंटिन्युएशन PPPचो मुद्दो काडिल्लो. ताजे बरोबरच सरकारान व्हेरी इंटरेस्टिंगली VRS स्कीम लॉन्च केल्या गव्हर्नमेंट सर्वंटा खातीर. वॉट डज दिस इंडिकेट गौरव? हय, सो हातून एज सुयश बाब सेड, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स एक्सपेंडिचर इज टुवर्ड सॅलरीज, पेन्शन्स. आतां तातूंतले कितले प्रोडक्टीव सॅलरी पेन्शन ते एम्प्लॉईज कितले काम करून एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट करता इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. सो CMान इन व्हेरी पॉलायट शुगर कोटेड मॅनर म्हणलें की खुबशे लेटस्ट टॅक्नॉलॉजीजा खातीर करंट आमचे एम्प्लॉईज केन्ना केन्ना सुटेबल नासता. ताजो हांव आनी एक पोर्शन आय विल एड टू दीस. ही टॉक्ड अबाउट कन्वर्जन ऑफ सेवरल प्रोसेसीस ऑनलायन, ई-गव्हर्नन्स, ई-ऑफिस, ई-HRMS, टेक क्लियरन्स बिलो टेक्निकल क्लियरन्स बिलो 500 स्क्वेअर मीटर टू बी गिवन बाय एम्पॅनल्ड आर्किटेक्ट, झोनिंग TCB सर्टिफिकेट ऑनलायन, पब्लीक ग्रीवन्स सेल फॉर रायट टू सर्वीस. सो तांचो भार आसा ऑनलायन जावपाचेर आनी टू रिमूव द गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज रोल इन सर्टन एस्पेक्ट्स. एका सायडीन तो आसा, वेनेवर यू गो ऑनलायन देर इज ऑलवेज सम एक्स्ट्रा एम्प्लॉईज जे पयलीं ते लिखापडी करतात तांचे मागीर काम कितें तरी कमी जाता. At the same time, he's talking about VRS scheme. We have to look at 2+2 year. Yeah. He is trying to make the government employees. Is this a very conscious effort? कारण एक बरं आमकां इलेक्शन आयले तेन्ना अशे तरेन नोकरी दिवपाचे सत्र सुरू केले सरकारी हातूंत भितर. पोस्ट इलेक्शन नाव इज इट जस्ट द ऑपोजिट? I hope it is a conscious effort. कित्याक हातून डबल बेनिफिट आसा. एक म्हणल्यार तुमी redundant employees इल्ले काडटात. लायक आय थिंक एट द सेंट्रल लेवल देर वॉज सम कंपल्सरी VRS कायंड ऑफ तांणी हें केल्लें. म्हणजे इट वॉज अनऑफिशियली नोन एज कंपल्सरी VRS. द गव्हर्मेंट वॉज टेलिंग देम की तुमी नाव यू प्लीज टेक बॅक. तशें जर कितें अनऑफिशियली हांगा जर जालें आनी वी गेट न्यू ब्लड, न्यू यूथ इन टू द सिस्टम हू आर प्रोबेबली मोर डायनॅमीक, मोर एफिशियंट, आनी तांकां तशें ट्रेन केलें जाल्यार आमची कामाय बरी जातली, इंडस्ट्रीची रेवेन्यू बरो वाडटलो स्टेटीक, आनी एट द सेम टायम द सॅलरी बर्डन मे कम डावन. सो दीस कूड बी होपफुली अ 360 डिग्रीज अप्रोच गिवन बाय द CM, बट ही हॅज नॉट स्पेल्ड इट आउट ओपनली. कित्याक एज सून एज तूं ओपनली म्हणल्यार खोदळो पडटलो. निलेश, तुका दिसता हो खंय तरी एक को रिलेशन दिसता हातूंत भितर की निवडणुकी पयलीं आमी एक पयलें घे भर सगळे जाण वचून तुमकां इतली नोकरी येता तितली नोकरी येता, निवडणूक जाली, सरकार स्थापन जालें, आतां समवेर द रियलिटी इज डॉनिंग अपॉन द पॉलिटिशियन्स? I think it is a good move. And even CM comment marla ki the state commission will henceforth employ the employment will be, he said, in my personal view, it has to be with the state commission, which is happening in other part of India.
सो आय थिंक तशें जाल्यारूच आतां कितें आसा MLA कडेन आमी खंयच्याय MLAच्या दारार पळयले लोक लायनी लागले आसता कित्याक गव्हर्मेंट जॉबा खातीर. सो इट इज नॉट दिस थिंग टू गीव अ जॉब ऑफ अ MLA. So I think somewhere, I think government is also realizing. So I think that is a good move. Secondly, this will help on ease of doing business, which we are talking again and again, but in actual ground reality we are not saying. But if it actually happens, automatically the private investment will come in. People, more and more youth will take into the, rather than thinking of jobs, they will think of doing of something on their own. On the front of this 2 bus stand जे private करपाक सोदता PPP, I think it is very welcome step because आमी पळयता आतां कदंबाचो बस स्टँड आसा की मारगांवचो बस स्टँड आसा की म्हापसा बस स्टँड इट इज बीन हॅपनिंग म्हणजे जे आसा तसोच आसा वर्सांनी वर्सां तसोच आसा आनी कितके पयशे घातले खंय दिसत ना थंय इवन सादो टॉयलेटूय आतां बांदला तेंच्यांनी वीच इज इंटर टर्मिनल बस स्टँड. सो इफ इट कम्स इन PPP एंड इफ यू सी द अवर अदर स्टेट्स MP की गुजरात त्यांचे जे हे आसा इट इज एज गुड एज एअरपोर्ट टर्मिनल्स. सो तशें आयला इट कॅन बी अ बिग चेंज टू ओवरऑल. फायनली हो कोरिलेशन दिसता की तुम्ही जो मुद्दो काडिल्लो की इतलो सगळो पयसो 83% जर फक्त पगार आणि ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन आणि हांचेरूच जर वता आयच्या हातूंत भितर एटलिस्ट हो इंटेंट दिसता की खंय तरी हे ऑनलायन म्हणून VRS डिक्लेअर करून जी सुरवातीक जे इलेक्शना पयलीं आमी जो खवदळ पळयला ती धुमशेणां परवडची नात इतली तरी जाणीव खंय तरी जाल्या मातशी अशें दिसता. म्हाका हो स्टेटमेंट करतना मातसो भंय दिसता पूण कित्याक 2024चे इलेक्शन आसतना असले कसलेच रेवेन्यू अथवा फिस्कल डिसिप्लीन हाडपी गजाली अथवा इकॉनॉमिक्साक पॉलिटिक्सा परस चड म्हत्व दिवन करपी गजाली सरकार हात घालतलो थंय अशें म्हाका दिसना. 2024 म्हणसर तरी ती शक्यताय ना आनी 24 नंतर परत 27 तेंकतले म्हणजे लास्ट 2 वर्सांकूय तें करप शक्य ना म्हणजे तें करप शक्य ना. सो आतां सरकारान एकच म्हणजे लास्ट एक सजेशन इतलेंच हाजेर आमी वायडना टायम सोंपता म्हणून सांगता की सरकारचे स्वयंपूर्णतेचे जे गायता सगळें एक्चुअली आत्मनिर्भर कन्सेप्ट भारत कन्सेप्ट आनी स्वयंपूर्ण गोवा जर लायलो आत्मनिर्भर कन्सेप्ट हो केंद्रान चायना कडेन जी सप्लाय चेन आसा तातूंतल्यान जगाक भायर काडपा खातीर आनी ती कॅपिटलायज करपा खातीर इंडियेन त्या सप्लाय चेन ऑल्टरनेट तयार करपाचे दृश्टीन इंडियेक स्वयंपूर्ण करपाचो भाग तो तयार जालो. हो कन्सेप्ट गोंयांत लावं जाय. इंडिविज्युअल कोण तरी भायली भाजी हाडून हांगा विकूं लागलो भायले कड्डण हाडून जर हांगा विकूं लागलो इन्फ्लेटेड इकॉनॉमी जे जंय 60% सर्वीस इकॉनॉमी आहा ती इकॉनॉमी आनीक इन्फ्लेट जातली. सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय जर खरो चालीक लायतलो जाल्यार गोंयांक जे जे इम्पोर्ट येता नॉट जस्ट भाजी दूद आनी ह्यो गजाली इंडस्ट्रीक सुद्दां जे रॉ मटेरियल लागता जाका लागून कॉस्टिंग वाडटा लॉजिस्टीक कॉस्ट वाडटा ताका लागून लॉजिस्टीक हब खंय तरी तयार करप ऑल्टरनेटीव रॉ मटेरियल ते हांगा तयार जाता काय तश्यो इंडस्ट्री हाडप ताजे खातीर स्किलिंग हाडप म्हणजे तशे तरेन स्वयंपूर्ण करूं जाय जो इंडियेचो कन्सेप्ट आसा तो गोंयांक लावं जाय. इंडिविज्युअल स्किमी वाटून दारांक वाटून पयशे वाटून सुद्दां होलिस्टीक विचार जावपाक जाय. होलिस्टीक विचार. फ्रांसीस फायनल तूं जेन्ना आसा फायनल वॉट इज युअर एक्सपेक्टेशन नाव? Actually, as the other panelists also said, just small this thing like the figures. In dairy, actually, we are consuming around 2.4 lakhs liters of milk per day, and which goes up to 4 lakhs per day. But we are just producing around 65 to 70,000 liters. Yeah. So you can see the scope. Yeah. And the poultry, we are actually consuming 1.9 lakhs birds per week, and we are just producing 0.5% of the requirement. And horticulture, if we go to see 140 tons per month, and we are just producing around 15 tons. So what I look forward is like it is not that all people, all Goans are looking for government jobs. Like when we are working in rural area, we see a lot of farmers who are interested in agriculture now. They are doing horticulture plantation. One of the good positive things what I see in Goa, like the farmers when they are intent to do something, for example the horticulture,
if they start producing, they have a marketing, because there is horticulture corporation. If they go in dairy, then they have a dairy where they can deposit the milk and they can get the this thing. So the infrastructure is in place. So what I feel is, when we say we are turning Goa into a Swaympurna in true sense, we will be actually able to do it when we are self-reliant in all these basic things which we are Absolutely. dependent on other I states. think बेसिक पॉइंट होत असा की फक्त सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान धांवचे परस ही जी येदी व्हडली बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी आसा, त्या बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीचेर जर गोंयकारांनी आनी आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी जर मातसो भर दिलो, गोंयचेंय बरें जातलें, तुमचेंय बरें जातलें आनी सगळ्यांचें बरें जातलें. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता. सुयश, निलेश, गौरव, फ्रांसीस, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन दीस पॅनल. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.